नमस्कार, पळूया अपडेट खबरो। सरदार पटेलाचे पुण्यतिथी निमतान देशभर रन फॉर युनिटी। वडोदरात मोदीन दाखयलो पावटो। गोंयांतय मुख्यमंत्री आनी मंत्र्या सयत हजारांनी लोक रॅलीत वांटेकार। नायजेरियन आनी गोंयचे गँगा मदीं ड्रग्सांच्या वेव्हारा वेल्यान जाल्ल्या वादांत नायजेरियन आबोदोचो खून वेव्हाराची कबलात मोडिल्ल्यान गोंयचे गँग चाळवलें। गोंयांत खासा रिपोर्ट। म्हादय वादाच्या टीमीन महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांक काडल्या उजरावन। विर्डी धरणाच्या सुवातेची सारकी म्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान टीमीचें कळ्ळें। सोमारा गांजा उसगांव ओपाप ट्रकवाल्यांचे रीण माफ करचे। बेकायदेशीर मायनिंगात घुसपल्ल्यांकडच्यान वसूल करचो पैसो ना जाल्यार मीन येरादारी करूंक दिवचे ना। ट्रकवाल्यांची सरकाराक शिटकावणी। मयेचो प्रश्न 19 डिसेंबर पयलीं तडीक लावचोच पडटलो। मुख्यमंत्री मयेंकारांक दिलें उतर मोडपाक शकना। आमदार विष्णूची सरकाराक शिटकावणी। मयेंकारांक तेंको। मराठी संमेलनात सभापती आर्लेकरान काढलो गोंयचे इतिहासाचो विषय। आर्लेकर म्हणटा इतिहासाचे लेखन जावंक जाय। गोंयचो इतिहास पराभवाचो आनी पराक्रमाचो। खबर विस्तारान। आयर्न मॅन सरदार वल्लभभाई पटेलाचे 63वे पुण्यतिथी निमतान आयतारा देशभर एकात्मतेचो संदेश दिवंक लाखांनी लोकांनी मुखेल शारांनी रन फॉर युनिटी काढली। गुजरातांत वडोदरा सावन नरेंद्र मोदीन रन फॉर युनिटीक वावटो दाखयलो। गोंयांत मुख्यमंत्री पर्रीकारा सयत मंत्री आनी हजारांनी गोंयकार वेगवेगळ्या शारांनी एकात्मता रॅलींत वांटेकार जाले। जगांतलो सगळ्यांत व्हड 182 मीटर उंच स्टॅच्यू ऑफ युनिटी म्हूण सरदार पटेलाचो पुतळो गुजरातांत उबारपाची मोहीम चल्ल्या। भारत के इस महान सपूत को एक प्रेरणा मूर्ति के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करें। एकता का मंत्र गूंजता रहे। एकता के लिए जीने जूझने की आदत बने। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात की धरती पर निर्माण करने का हम सब ने संकल्प लिया है। देशभरातल्यान लाखांनी लोक हे एकात्मता रॅलीत वांटेकार जाल्यात। गोंयांतय मुख्यमंत्री पर्रीकारान बावटो दाखयले उपरांत एकात्मता रॅलीक सुरवात जाली। वेगवेगळ्या शारांतल्यान हजारांनी गोंयकार एकात्मता रॅलीत वांटेकार जाल्यात। विनंती आसा बाकीच्या राजकीय पक्षांकडे सरदार पटेल माझ्या राजकीय पक्षाचो नेतो नाशिल्लो, काँग्रेसचो नेतो आशिल्लो, पण काँग्रेसच्या नेत्यापेक्षा तो देशाचो नेतो आशिल्लो आणि त्यामुळे बाकीच्यांनीय तातूंत भितर सहभागी जावचे। कारण कार्यक्रमाची सुरवात प्रधानमंत्र्याच्या हस्ते जाल्ली आसा, ती खंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याच्या हस्ते जाल्ली ना आणि त्यामुळे सगळ्यांनी हातूंत पार्टिसिपेट जावचे। हो युनिटीचो कार्यक्रम आसा, हो खंयच्या एका पॉलिटिकल एजेंडाचो कार्यक्रम ना। देश एकत्र करपाचो कार्यक्रमाक आयज आमी सगळे या दौडीन सहभागी जावया। जमता तांच्यांनी धांवचें, जांकां जमना तांच्यांनी चलत वचचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 1.5 म्हयने फाटीं जाल्ले नायजेरियन खून प्रकरण आनी उपरांत परवरे घाल्ले धुडगुसाचो पुराय रिपोर्ट प्रुडंट तुमच्या मुखार हाडटा। कशे तरेन पर्रा नायजेरियनाचो खून जालो, ताचो खून कित्याक आनी कसो केलो ताचो हो रिपोर्ट। तपासांत फुडें आयिल्ल्यो शॉकात करपी गजाली, गोंयचे भुरगे कशे ह्या वेव्हारांत घुसपल्यात, पळयात खासा रिपोर्ट।
उत्तर गोंयांतलो दर्यादेग वाठार बरोच फामाद. राज्यांतल्या ड्रग वेव्हारा खातीर हो वाठार चड बदनाम. फॉरेनर तशेंच थळावे गँग ड्रग्स वेव्हारांत घुस्पल्ले आसात. पर्रा वाठार तर नायजेरियन ड्रग माफियाचो अड्डो जाल्लो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण नायजेरियन हेर देशांतल्यान गोंयांत ड्रग्स हाडटात. 31 ऑक्टोबर ह्या दिसा पर्राच्या नायजेरियन आनी शापोराच्या थळाव्या गँगा मदीं झगडे जावचे पयलीं दोनूय गटां मदीं ड्रग वेव्हारा विशीं अलिखीत कबलात जाल्ली. ह्या कबलाती प्रमाण नायजेरियन होलसेलर म्हूण काम करतले आनी थळावे गँग रिटेलर म्हूण काम सांबाळटले. पूण नायजेरियनान रिटेल दरांत ड्रग्स विकून ही कबलात मोडली. तांणी ड्रग्स थळावी गँग विकतात ताचे परस कमी दरांत विकले. ह्याच कारणाक लागून दोनूय गटां मदीं पेटले. चडशे फावट वाद जातालो तेन्ना ते प्रकरण भितरले भितर सोडयताले. तांणी पुलिसांक केन्नाच हस्तक्षेप करूंक दिवंक ना. हे फावट प्रकरण चडार पडलें. 30 ऑक्टोबर ह्या दिसा ओमकार पालयेकाराच्या एका लागींच्या इश्टान नायजेरियनाक एका गिरायकाक ड्रग्स विकतना धरलो. तांचे मदीं पयलीं वाद जालो आनी उपरांत तांणी एकामेकाक मारपाक सुरवात केली. नायजेरियनान ओमकाराच्या मनशाचे नाकार मूठ मारली. हे घडणुकेक लागून ओमकार बेजारलो. ओमकार पालयेकार आनी ताचे हेर 12 सहकारी एका रेस्टॉरंटा लागीं जमले. तो नायजेरियन ह्या रेस्टॉरंटांत वतालो. नायजेरियन ओबोदो आपल्या इश्टा वांगडा ह्या रेस्टॉरंटाचेर पावलो. ताणें ओमकार आनी ताच्या मनशांक पळोवन थंयच्यान पळ काडलो. उपरांत जें घडलें तें सगळें फिल्मांनी जाता तशें. ओमकार आनी ताच्या मनशांनी नायजेरियनाचो पाठलाग केलो. ओमकार आनी ताचे इश्ट रस्त्या कुशीक लिपून बसले. तांणी ओबोदोक धरलो. ओबोदो वांगडा ताचो इश्ट आशिल्लो. तो कसो बसो थंयच्यान पळलो. ओमकार आनी ताच्या मनशांनी ओबोदोक बरोच मार घालो आनी ताका थंयच मरण आयलें. थळाव्या लोकांक ह्या झगड्या विशीं खबर आशिल्लें, पूण कोणूच मदीं पडूंक ना. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा प्रमाण नायजेरियनाच्या आंगार 29 जखमो आशिल्ल्यो. दुसरे दिसा पुलीस ओबोदोची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हरताले तेन्ना नायजेरियनांनी परवरे धुडगूस घालो. तांच्या परवरकारां वांगडा पेटले. नायजेरियन खून प्रकरणांत 13तल्या 9 आरोपींक अटक जाल्या. तातूंत मुखेल आरोपी ओमकार पालयेकाराचो आस्पाव आसा. पूण ओबोदोची कूड अजूनय जीएमसीत आसा. ताचेर अजून निमणे संस्कार जावंक ना. ओबोदोचो भाव दिल्लीत रावता. कूड ताब्यांत घेवपाची प्रक्रिया अजून पुराय जावंक ना. नायजेरियन एम्बसी ही प्रक्रिया सुरू करपाची आसा. विदेश वेव्हार मंत्रालया वरवीं एम्बसीन गोंयच्या फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिसाक संपर्क करूंक जाय. नायजेरियन आनी परवरकारां मदल्या वादा उपरांत नायजेरियन एम्बेसेडर गोंयांत येवन गेलो आनी बरोच बोवाळ जालो. पूण खून जाल्ल्या नायजेरियन ओबोदोची कूड ताब्यांत घेवन ताचेर निमणे संस्कार करपा विशीं कोणाकच पडिल्लें ना. हे घडणुकेक 1.5 म्हयनो जायत आयलो. नायजेरियन एम्बसी अजून प्रक्रिया सुरू करपाची आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोंयांत ल्हान भुरग्यांचेर अत्याचार वाडल्यात. अंदू वट्ट 105 केशी आयल्यात. हातूंत बलात्काराच्यो 35 केशी. पर्रीकार सरकारान 2004 चिल्ड्रन्स रायट एक्ट हाडिल्लो. कायद्याक अंदू 10 वर्सां जातात. हे निमतान शेनवारा नीड टू रियलिटी चेक ही कार्यावळ इंटरनॅशनल सेंटरांत जाली. गोंयांत पुराय वेळ चिल्ड्रन्स कोर्ट जाय म्हूण NGO मागतात. सरकार भुरग्यांचे सुरक्षेचेर गंभीर जाय अशी NGOची मागणी. 2004 वर्सा गोंयांत पर्रीकार सरकारान ल्हान भुरग्यांचेर जावपी अत्याचार थांबोवपा खातीर चिल्ड्रन रायट कायदो काडिल्लो. 10 वर्सां जाली. अत्याचार मात कमी जावंक ना, बरेच वाडल्यात. फक्त 2013 ल्हान भुरग्यांचेर घडिल्ले गुन्यांव पळयात. अजून डिसेंबर सोंपूंक ना. 11 म्हयन्यांत वट्ट 105 गुन्यांव घडल्यात. 25 भुरग्यांचे अपहरण, 35 जाणांचेर बलात्कार, चायल्ड लेबर 6 आनी हेर गुन्यांव 39. पूर्णवेळ कोर्ट नाशिल्ल्यान फाटल्या 10 वर्सांत चडशा केशींचो निकाल लागूंक ना. 10 वर्सांतल्या केशींची परिस्थिती पळयात. 523 केशींतल्या फक्त 55 केशींनी ख्यास्त जाल्या. 120 जाण निर्दोश सुटल्यात. ताका लागून शेनवारा जाल्ल्या सत्रांत पूर्णवेळ कोर्टाची गरज उक्तायल्या. This is so because there is no full-time judge for the children's court. There is a need for a full-time judge. Otherwise, we're finding that we're just denying justice to children. We have a very nice child-friendly setup in the court, but if the cases are not being heard, it is of no use to the child. So it is a gross violation of the child's rights when justice is denied to them. Victims assistance units have not been set up. The need for setting up of village child committees in every village. इतले मजगती ह्या सत्रांत बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्याचो एकूय वांगडी येवंक नाशिल्ल्यान NGOनी तिडक उक्तायल्या. It is a tragedy that there was nobody from the department
to hear what was being said about the Goa Children's Act, because it is the department which is the implementing authority. So the department needed to be there. We are happy to note that there were people from all other sections. There were people from the police, from the state commission, from child welfare committees, from doctors, teachers, village child committees. There were various people, but there was nobody from the department, and this is something which we feel is a telling statement. The department should have been there because these issues matter. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.